मोगशनो लदिनेसो निमाने मुलो कुटुंबाची राणी आमापासून विनंती कर मोरी कुटुंबाची राणी लदिनेक ओहुलो जुओन पॉल दुसऱ्यान 1995 या इश्वेंत भरती केल्लो. संवसारांत कुटुंबाची मौल्य देवून येवच्या ह्या काळार मोरी एक कुटुंबाची राणी म्हणून आदर्श जावन घेवचे एक सकालीक जावन आसा. मोरी जेजूची आवय मात्रणी ती जुजेची पतीन सयत देखून मोगाळ भावन आनी भयणीनो एका पतीनेची जबाबदारी एका आवयची जबाबदारी मरयेन भोव बऱ्या रितीन निर्वहन केल्ले. देखून तिका कुटुंबाची राणी म्हणून आपोवचें सहज. पयल्यान पयले मोरी कित्याक कुटुंबाची राणी तिका सर्व आवयांचे कश्ट कळटा. ती गर्भेस्त आसली आनी जेन्ना एलिझाबेथ गर्भेस्त आसा म्हूण कळटस उत्तर प्रायरसच्या तिची सेवा करूंक ती उठावटी धांवली आनी तिने तिची सेवा केली आनी स्नानीक जुओ तिच्या हातांत खेळयलें कोन्ना. मोगाळ भावन आनी भयणीनो एलिझाबेथेन आपय नासतना सेवा करूंक गेल्ली मरी. तशें म्हळ्यार एका आवयचे कश्ट तिका कळटात. दुसऱ्यान भुरग्यांनी दूख दिल्ल्या वेळार ते कशें सोंसचें म्हूण समजून घेवंक मरी माय आमकां एक आदर्श. मोगाचेनो जेजूतान तिका जायतें दूख मेळ्ळें. आमी पळयता देवळांत जेजू सुकून गेल्ल्या वेळार जायतें दूख तिणें भोगलें. एकलोच पूत सुकून वेता आसतना तेद्या व्हडल्या देवळांत खंय ती सोदतेली. तिणें सोदलें आनी जेन्ना भुरगो मेळ्ळो तिणें उतर सांगलें आसा, पुता तुवें आमकां अशें कित्याक केलें? तुजो बाब आनी हांव कितल्या खंती दुकान तुका सोदून आसले हांव. पळया मरिये माय आमच्या भुरग्यांनी आमकां दूख दिता आसतना ते सोसूंक एक आदर्श. खुर्सार जेजू कळून मरता आसतना जायतें दूख तिका भोगलें पूण तिणें सोंसलें. आज जायत्यो आवयो आमच्या कुटुंबांनी पिडेस्त भुरग्यांच्या बगलेक रावतात. खोट्या सवयेक बली जाल्ल्या भुरग्यांच्या बगलेक धैर्यान ती रावतात, तांचे पासून मागतात, तांचे पासून ती दुखां कळून विनंती करतात. तसल्या सर्व स्त्रियांक मरी माय एक आदर्श. तिसरें एका कुटुंबांत पतीक कसलो मान दी जाय म्हणून मरी आमकां शिकयता. जेन्ना देवळांत भुरगो मेळ्ळो तोळ मरी म्हणाली, पुता तूं आमकां अशें कित्याक केलें? तुजो बाब आनी हांव. ती म्हणाली तुजो बाब आनी हांव आनी तुजो बाब म्हणीत आसलें तिका. ती म्हणटा तुजो बाब आनी हांव कितल्या खंती दुखून तुका सोदून आसलें हांव. तशें म्हळ्यार भुरग्या मुखार तिच्या पतीक कसलो मान दी जाय म्हणून ती कळीत आसलें. देखून शी allowed herself to be led by Joseph. देखून जुजेन कुटुंबाचें मुखेलपण घेवन फुडें वेचें आनी जुजेच्या उतरांक खालतीमान घालची ते लिसांव मरी आमकां एका कुटुंबांत शिकयता. आनी चवथ्यान तांच्या कुटुंबांत झगडें नासलें. एकच दाखलो जेन्ना जेजू देवळांत भायर पडलो सुमार वेळा उपरांत तांकां कळटा आमचो भुरगो आमच्या सांगाता ना म्हणून. दादले विंगड आनी स्त्रियो विंगड वेताली. जेन्ना मरयेक कळलें जुजे सांगाता भुरगो ना म्हणून मरयेन जुजेक टिका करीत आसली. जेन्ना जुजेक कळलें मरये सांगाता भुरगो ना म्हणून जुजेन मरयेची टिका करीत आसली. एका कुटुंबांत पती पत्नींनी एकामेकाची टिका करिनासो. भुरगीं आमची सुकोन पडटी जाल्यार आवय आनी बापूय दोगांय जबाबदारी आसा म्हणलें हें सत आमकां ही दोगांय मरी आनी जुजे आमकां कळीत करतात. देखून तांचे मदें झगडें जावना. आमचो भुरगो देवळांत भायर पडला ह्या आमी सोदया. ती दोगांय सोदूंक वेतात. जेन्ना एका कुटुंबांत भुरगीं भायर पडतात मुगाळ भाव भयणीनो थोडे फावटी दादल्यानी स्त्रियांक टिका करची आसता. तुजे धर्मान भुरगो पाड जालो हें बिलकूल जावंक सादना. हाका आमी दोगांय कारण कुटाव म्हणटा आसतना पती येता पत्नी येता आनी पांचव्यान कुटुंबांतलें दूख तिका कळटा.
वय जेन्ना जेजू वाडतलो संप्रदाय आमकां सांगता जुजे देवाधीन जाल्लो. आज जायत्यो आवयो तांच्या पतीक होगडावन भुरग्यांची जबाबदारी कुटुंबाची जबाबदारी पळयतात. कितल्योश्यो आवयो परगमांत वावर करून भुरग्यांचे शिकाप पळयतात, भुरग्यां खातीर वावुरतात, कश्ट काडतात. तसल्या आवयेचें दूख मरिये मायक समजता. मरिये मायन तरी जबाबदारी घेतली आनी निमाण आसा ती एकवटा खातीर वावरता. मगचनो जेजूच्या मरणा नंतर शिसांक तिणें एकवट आयले, सांगात दवरले तांकां आनी सांगात ती मागणी करताली. आनी एक निमाण एक विशय आसा. काना शहरांत तांच्या घरा दाकारोस उनो जाला म्हणून घरच्या यजमानाक कळच्या पयलेंत मरये कडेत आसले. देखून मोगाळ भावन आनी भयणीनो, आमच्या कुटुंबांत कितें उणेपण आसा म्हणून आमकां कळच्या पयलेंत मरये कळटा. देखून कुटुंबाचो तेर्स आमी सांगाता मेळून म्हणटा आसतना कुटुंबाची राणी जावची मरी आमची सांगाता आसा. फाल्यां येवचे कश्ट तिका आजच कळटात. जेजू लागीं ती मागता. देखून आमची कुटुंबां सुरक्षीत एकवटीत आसा जंय 2000 वर्सांनी कॅथोलीक इगर्ज अजून एकवटीत आसा जाल्यार हाका एकच एक कारण, आमच्या इगर्ज मतेंत आमच्या कॅथोलीक पवित्र सभेंत एक आवयचो पात्र निर्वाण करची अवंकार मरी आसा. अवंकार मरी जशें एक आवय आसलें कुटाम बिगडना तशें अवंकार मरी आमची कुटुंबां बिगडावंक सोडिना. आमच्या कुटुंबाक समाधान हाडटा. समाधानाची राणी ती भलायकी हाडटा. देखून कुटुंबाची राणी आमचे पसत सदांच विनंती करता. देखून आमी मागया भाग्यवंती देवाचे माये आमो पसत विनंती कर, क्रिस्तच्या बसवण्याक आमी पावजोवचे खातीर.